स्वयंपूर्ण गोय अभियानाखाला राज्यात भाजीपाला उत्पादनात व्हडा प्रमाणात वाढ झाल्या आणि भायल्या राज्यांतल्यान भाजीपाल्याची आयात 40% उणी झाल्या। आता गोयातली फक्त 60% भाजी हेर राज्यांतल्यान आयात जाता अशी माहिती कृषी खात्यान दिल्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हालींच 25 खात्यांची संयुक्त बसका घेतली आणि फुडल्या 90 दिसां खातीर कृती आराखडो तयार करपाचो निर्देश दिला। मजगती खात्यान एक मार्गदर्शक तत्वां जारी करून शेतकारांनी रासायनिक साऱ्याचो चड वापर टाळचो अशें आवाहन केलां। गोल्डाचे कितें स्कीम फॉर्म्युलेट केल्या वाडपा लागून ना मॅरी गोल्डा सीएमान कितें सांगलां की जे पळय स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत आसा तातूंत भितर आमी चडांत चड भाजीची केल्लीच आसा ऑलरेडी। भाजी आमी जवळ जवळ आतां 40% आयात कमी जाला आनी 60%च आमी आयात हाडटात। 40% भाजी पळय जी आसा ती आमी ओन तयार करतात। तर तशेंच तातूंत ताणें आमकां डायरेक्शन दिलां। पयर एक मिटींग जाली की 90 days एक्टीव प्लॅन विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड अशी म्हणून आमी एक स्वयंपूर्ण अंडर मिटींग घेतला आणि तांणी सगळे लायन डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डायरेक्टर ऑफ वेटनरी मागीर RDA अशी सगळ्यांची मिटींग घेतली। 25 डिपार्टमेंटां आपयले तांणी आनी तांकां 90 दिसां भितर आमी फुडल्या मॅक्झिमम कितें करपाक शकतले ऑन द ग्राउंड सो देन विजिबिलिटी दिसतली असो एक एक्शन प्लॅन तयार केला। आनी तातूंत आमगे डिपार्टमेंटा भितर रोजां म्हणल्यार मॅरीगोल्ड, सुरण अशे आनीक मुस्का सांगो म्हणल्यार आमी ड्रमस्टीक म्हणटा पळय ती आनी आमी जवळ जवळ 5 ते 10 हजार बियां सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमची आतां कोडाक थंय घातले आसा आनी जवळ जवळ 3 लाख रुपये आमी रोजांची घातले आसा। ह्या लोकांक आमी दितले आनी येणाऱ्या एक 90 दीस भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्राउंडाचेर कितें तरी बदल करून स्वयंपूर्ण जावपा खातीर प्रयत्न करता। पावसाची डेफिशियन्सी खुबशी आसा आनी शेतकाराक हाजो खुबसो मार बसलो अशें कळटा जावं लेट जाला हाजेर तुमचे कडेन कितें आयलां डेटा कितें? हय हय आमी सगळे असेस केला। एक हांगाच सोडलें सालसेती 2 हेक्टराक खारी उदक भरून चड पावस नासलेल्यान तें ड्रेन जालें ना सो तें खारी उदकान तांकां लायिल्ली जी ट्रान्सप्लांटींग आसा ती पाड जाला। बाकीच्या कडेन ट्रान्सप्लांटींग आमी डिले केलें। आमी एक एडवायजरी काडली आनी त्या एडवायजरी नुसार शेतकऱ्यांक सांगिल्लें की तुमी कॅमिकल खत घालनाकात आनी ट्रान्सप्लांटींग डिले करा म्हणून। ट्रान्सप्लांटींग डिले जाला पूण पाड जालो ना। पूण थोड्याशे कडेन सांग्यार काजूर ह्या भागांत सोरो मातसो पाड जाला थोड्या कडेन, बाकी कडेन सोरो सुद्दां पाड जालो ना पूण ओन्ली थिंग डिले जालें तें मान्य करता हांव कित्याक 20 दीस डिले जाले 15 ते 20 डिले जाले तातूंतल्यान प्रोडक्शनाचेर थोडो मार येवपाक शकता ना म्हणपाक ना।